नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार गोयभरचे महत्वाचे खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांत भांगराचे दुकानाचेर दरोडो घालपाचो प्लान फसलो। टोळयेंतल्या एकल्याक मोले चेकनाक्यार पिस्तोल आनी 3 गुळयां सयत धरलो जाल्यार अनमोडा दोगांक रिव्हॉल्वर आनी 8 गुळयां सयत अटक, एकलो फरार। पयलींच कसिनोवाले थारल्यात सरकाराचे जावंय, आता सरकाराच्या जेटी कसिनोवाल्यांक इनामां। विधानसभेतल्या प्रश्नांक सरकाराची लेखी जाप। गोमंतक टीव्ही स्पेशल रिपोर्ट। संजीवनी साखर कारखान्याचे सुवातेत इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणूच येना फुडें। सरकाराचो आता कारखान्याच्या सुवातेत नवे प्रकल्पांचो प्लान। सरकारी पावण्यार प्रक्रिया सुरू। देवनागरी लिपी प्रमाण रोमी कोंकणी दिवचो समान दर्जो। गोंयभरच्या 16 ग्रामसभांनी रोमी लिपी खातीर एकमतान थाराव संमत। दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच। बेताळबाटी ग्रामसभेत सनबर्न विरोधात एकमतान थाराव जालो मंजूर। वारका ग्रामसभेतूय सनबर्नाक विरोध। आणि मये वांगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत तापलो सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न। गोशाळेक लागून प्रदूषण जाता म्हणून थळाव्यांचो दावो। आता खबरो विस्तारान। मोले चेकनाक्यार शेनवारा राती कुळे पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तोल वांगडा दवरिल्ल्या प्रकरणात राजस्थानच्या 22 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्याक अटक केल्ली। मात ह्याच प्रकरणात रामनगर पुलिसांनी अनमोड वाठारांत जोधपूर राजस्थानातल्या आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या। सध्या 3 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक यश आयला जाल्यार ह्या चारांतलो एकलो फरार आसा। ताचो सोद घेवप चालू आसा। हे सगळे जाण गोंयांत भांगराच्या दुकानाचेर दरोडो घालपाचे तयारेत आयिल्ले, मात तांचो प्लान फसलो। शेनवारा राती मोल्या चेक नाक्यार गस्तीचेर आशिल्ल्या कुळे पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तॉल वांगडा दवरिल्ल्या प्रकरणात राजस्थानाच्या 22 वर्सां पिरायेच्या लाडू सिंग ह्या तरणाट्याक अटक केल्ली। ताचे कडल्यान बेकायदेशीर पिस्तॉल आनी 3 बुलेट्स पुलिसांनी जप्त केल्यो। मात ह्याच प्रकरणात आयतारा रामनगर पुलिसांनी अनमोड वाठारांत जोधपूर राजस्थानातल्या आनीक 2 दुबावितांक अटक केल्या। ह्या दोगांकडे रिव्हॉल्वर आनी 8 बुलेट्स सापडल्यात। सध्या 3 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक येस आयला जाल्यार एकलो फरार आसा। कुळे आनी रामनगर पुलिशे कडल्यान ताचो सोद घेवप चालू आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे सगळे जाण गोंयांत भांगराच्या दुकानाचेर दरोडो घालपाक आयिल्ले, मात तांचो प्लॅन फसलो। काल कुळे पुलिसांनी जेन्ना मोल्या चेकपोस्टाचेर जेन्ना ते गस्तीर आसलेले, कुळे पुलिसांनी जोधपूर राजस्थानाचो एकटो लाडू सिंग एका संशयित म्हणून ताका अरेस्ट केल्लो। अशें आयकूं की टोटल ते 4 जाण आसलेले आनी 4 जाणां पैकी हो एकटो पयलीं तांकां अनमोड पुलिसांक जावं आउटपोस्टार तांकां कट मारून हो पळोवन येयल्लो आसलो। आनी दुसरी म्हळ्यार 2 जाण आसा ते तांकां अनमोडच्या पुलिसांनी धरलेले आसा। आनी दोगा कडल्यान म्हणून 8 जिवंत कारतूस मेळ्ळ्या आनी 2 रिव्हॉल्वरां। आनी कुळे पुलिसांनी एकट्या धरला, तेजे कडेन 1 रिव्हॉल्वर आनी 3 कारतुसां मेळ्ळ्या। टोटल 11 कारतुस्यो आनी रिव्हॉल्वराच्यो गुळयो आनी 3 रिव्हॉल्वर मेळ्ळे आसा। एकटो पळोवन वचपाक यशस्वी ठरलेलो आसा। ताजो तपास कुळे पुलीस करता आनी रामनगरचे पुलिसूय चवकशेक चालू केल्ली आसा। आतां जे मेळ्ळ्या तेंचे कडल्यान बारकायेन चवकशी करता। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। गोयचे कसिनो सरकाराचे जावंय। पयलींच कोट्यांनी रुपया सरकाराक देणे आशिल्ले कसिनोवाल्यांक पणजेच्यो जेटी सरकारान इनामां म्हणून दिल्यात काय कितें असो प्रश्न आतां उपरासता। विधानसभेत सरकारान दिल्ले लेखी जापे वेल्यान तरी अशें दिसता। पळोवया ते विशींचो हो स्पेशल रिपोर्ट। टेंडर काडिनासतना कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीची केल्ली दुरुस्ती गोंयांत गाजता। कोट्यांनी मोडूनय कला अकादमीची दुरुस्तीचे नांवान अवतिकाय। आता टेंडर काडिनासतना सरकाराचो आनी पर्यायान टॅक्स पेयराच्या पयशांचो फुकटो वापर कसो चल्ला ते आमी पळोवया। कसिनो पणजे मांडवींतले कसिनो सरकाराचे जावय जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां। टेंडर काडिनासतना कसिनोवाल्यांक पणजे सरकाराच्यो जेटी इनामां म्हूण मेळ्ळ्यात। सरकाराचेच विधानसभेतले लेखी जापेत ही स्पष्ट जाला। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन गोंयांतले जेटींचे लिजा विशीं प्रस्न केल्लो।
एकाय जेटीचे लिजार दिवपा खातीर टेंडर काडिल्ले ना म्हूण सरकाराची जाप। आता पणजे मांडवीत कसिनो खातीर जेटींचो कसो वापर जाता तो पळोवया। पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेटी पयलो स्पॉट 180 स्क्वेअर मेत्र सुवात प्रायड कसिनो। पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेटी दुसरो स्पॉट 321.30 स्क्वेअर मेत्र सुवात लकी 7 कसिनो। पणजे न्हंय येरादारी खात्याची जेटी पयलो स्पॉट पोन्ने सचिवालया मुखार 152.3 स्क्वेअर मेत्र सुवात मॅजेस्टिक प्रायड कसिनो। पणजे न्हंय येरादारी खात्याची जेटी दुसरो स्पॉट पोन्ने सचिवालया मुखार 120 स्क्वेअर मेत्र सुवात कसिनो रॉयलाक। पणजे न्हंय येरादारी खात्याची जेटी तिसरो स्पॉट पोन्ने सचिवालया मुखार 130 स्क्वेअर मेत्र हॉर्शोस कसिनो। टेंडर काडिनासतना कसिनोवाल्यांक ह्यो जेटी आता आनीक धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार ह्यो जेटी कसिनोवाल्यांक पावनात। तांणी पणजे फेरीचे रॅम्पाचेरूय अतिक्रमण केलां। पणजे वीज भवनाचे मुखाल्ले फेरी रॅम्पाची 329 स्क्वेअर मेत्र सुवात मॅजेस्टिक प्रायड कसिनो वापरता, मात प्रत्यक्षात ते हे सुवाती परस मायज रॅम्प वापरतात म्हूण आरोप जाता। हे भायर गोल्डन पीस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड हे खाजगी जेटीची 280.84 स्क्वेअर मेत्र सुवात मॅजेस्टिक प्रायड कसिनो वापरता। टेंडर काडिनासतना जेटींच्या वापराचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिलां ते म्हळ्यार गोवा पोर्ट नेमाचे। गोवा पोर्ट नेम 1983 प्रमाण खंय जेटींचो वापर करपाक मेळटा। हाजेर आदलो कॅप्टन ऑफ पोर्ट एल्विस गोम्स कितें म्हणटा आयकात। आनी 1983च्यान आतां पर्यंत अशी पयलीं केन्ना दिल्ली आसा? हे पयलींच खेपेक दिला न्ही। जर पोर्ट रूल तशें आसा 1983च्यान अशें डायरेक्ट कोणाक ही सवलत दिवंक शकता की ज्यो गोंयच्यो जेटी आसा की बाबा यो रे तूं व्हर, की तूं यो रे तूं व्हर, अशें 83 पासून आज पर्यंत जावंक ना अशें आमचे तरी म्हायतीन ना। सो हातून एक वेगळेंच कितें तरी चित्र दिसता की ह्यो डायरेक्टली जेटीज ह्या लोकांच्या ताटान घालून ताब्यान केल्ल्यो आसा। हे खंयच्याच कायद्यान बसना। ओके, फाल्यां जर म्हाका म्हजी वेसल हाडपाची आसा, म्हजे पॅसेंजर घेवन काय म्हजी स्वताची मालकीची जर म्हाका वेसल घेवन येवपाची आसा जाल्यार हांवें खंय लावपाची? एक पोर्ट जो आसता हो पणजी मायनर पोर्ट, जसो तो मेजर पोर्ट आसा पळय हांगा मुरगांव, तसो हो मायनर पोर्ट। ह्या मायनर पोर्टान म्हाका सवलती दिवपाक जाय। हांव कोणूय आसूं, हांव अनवळखी मनीस आसूं तुमचो, हांव जेन्ना इन्फॉर्मेशन दिता की म्हजी वेसल घेवन हांव येता की म्हाका फ्युअलिंग करपाक जाय, म्हाका लोडिंग करपाक जाय, म्हाका अनलोडिंग करपाक जाय, जाल्यार तुमी म्हाका सवलती खंय आसा त्यो तरी दाखया मरे। तुमी ही गोंयची लोकांची पब्लीक संपत्ती प्रायवेटाच्या हातान डायरेक्ट घातल्या विदाउट टेंडर ह्यो जेटी दिवप इट इज टोटली इल्लीगल न्ही? टोटली इल्लीगल। आनी ज्या मनशान हे विदाउट टेंडर दिल्ले आसा, कोणूय आसूं तो, नो मॅटर हाव हाय द पर्सन इज, हाज्या पयलीं CM सुद्दां भितर गेल्ले आसा, वचोंक ना? कितलेशे आतां सुद्दां BJP कितले CMांक भितर घालता, हाज्या पयलीं CM भितर गेल्ले आसा। सो जे कोण इनवॉल्ड आसा, नो मॅटर हाव हाय द पर्सन इज, हाजेर चवकशी करे म्हणजे जावपाक जाय। एकंदर परिस्थिती पळयत जाल्यार सरकाराच्यो जेटी कसिनोवाल्यांक इनामां म्हूण मेळ्ळ्यात। टेंडरां वरवीं जर हे जेटींचें वांटप जाल्लें जाल्यार बरेपैकी येणावळ सरकाराचे तिजोरेत येवपाची। सरकार हरशीं कितलेशेच कडेन येणावळ वाडोवपाच्यो युक्त्यो करता, हातूंत सामान्य गोंयकाराचे खिशाक कातर बसता, मात कसिनोवाल्यांचेर सरकार मेहरबान जाल्लें दिश्टी पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने वांगडा कॅमेरामॅन हर्ष आनी गौरी शामुणकार, पणजी। आयतारा बेतोडीची ग्रामसभा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। कोयर प्रकल्पाचे काम अर्दवट आशिल्ल्यान थळावे लोकांनी तिडक उक्तायली। उपरांत पुलीस बंदोबस्त घालून अर्दवट उरिल्ले कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पुराय करता अशें आश्वासन सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी थळावे लोकांक दिलें। PWDचो कोण मिनिस्टर किंवा ही उतार बरोबर न्ही, कित्याक ना म्हाका उलो न्ही, अध्यक्ष म्हाका उलो मागे तूं उलय, ना म्हाका उलो न्ही, मागे तूं उलय, केन्ना जातलें कामां फक्त परत पडलो दुसरे कॉन्ट्रॅक्टरान परत पडलो। ही गोष्ट तुमकां खबर नाशिल्ली ना? तुमकां खबर नाशिल्ली? हे तुमी सांगून न्ही की लेटर करता, सगळे लेटर पंचायतीक पावल्लें आसा, सारकें केन्ना कितें म्हणटाले ते, जाल्यार एकदम थंयच पडला
केबल घातलो पुरयलें आनी परत थंयच घंटा 8 दिसांनी आनी ट्रॅफिक ब्लॉक करून उडयता कितें तेच मागीर अर्दे करून तेजेर केबल काडपाक जातालो आतां सगळें पळयलें माती सगळी घातली पोना 8 दिसांनी परत म्हणलें केल्या जर पैसे येयले पैसे कामां जर आमी डब्ल्यूडी मिनिस्टराक सांगली तितूंतली आमी 40 केली ती खंयची केली ती नाका पळय न्ही तुका तो तुमी रिकॉर्ड दवरपाक न्ही सरपंच पळय खंयचे पळय आतां तुमी कशें जाता खंयचे अशें हांगा तुमी जाता हांगाचे पडयल्ले पळय एक मिनीट हांगा पळय जे पडयल्ले पळय न्हू जनता दरबारात जी कामां सुभाष रोडारात तुमी घातलेली तुमची कोणाची कामां जाल्या कोणाची असो प्रश्न येता कित्याक परत परत तो सेम प्रश्न येता परत म्हणून हांव तुमकां विचारता सोबीत कामां जावना न्ही सरपंच पळय आयकून घे मदीं उलयता हांवें कितें सांगलेलें पळय तुमी म्हाका सांगलेलें आनी परत परत सांगताले हांवें मिनिस्टराक परत हांव सांगता जनता दरबार न्ही हांवें खास करून हांगा शिरोडकर सराक सांगलेलें लोक तुका यो यो म्हणटा हांवें खास करून आपूण हाडलेलो आनी तुमची कामां सांगात म्हणलेली ती तुमी कामां सांगलेली ती कितली तुमची उरली ती हाजेर बरोबर ती आनी हांव तें बरोबर करता तुमी म्हाका सांगलेलें हाजो सबड्युटीज मॅटर आसा ग्रामसभेचें फंक्शन 6 मंथांत क्लियर आसा सबड्युटीज आसा मॅटर डिस्कस करपाचो ना हो पॉझिटिव्ह ज्युडिशियल मॅटर हाजेर कोणे तरी डेप्युटी डायरेक्टराक सावथगोवा कंप्लेन दिल्या की हातून अशें जालां अशें तुमी म्हणटा तशें सो ताणें व्हिडिओ हातून इन्स्पेक्शन करून आनी इन्क्वायरी करून रिपोर्ट घालूंक ना व्हिडिओन म्हाका मेमोरंडम काडून हांवें इन्क्वायरी केल्या म्हाजो रिपोर्टूय रेडी आसा कोणाक जाय जाल्यार हाडल्यार घेया जर थंय घराना कितें ना इमिडिएटली ते रिमूव जातलें आनी इशू आनी ग्रामसभे काडून आनी हें करपाचें आज बेतोडे ग्रामसभा आसलेली आनी प्रत्येक विशय बेतोडेचो बरोच तापलो आनी जेन्ना लास्ट ग्रामसभा सोप्पा आयली तेन्ना मातशी सरपंचांनी लोकां मदीं मातशी धक्काबुक्की बी जाली आनी तेन्ना ग्रामसभा तापल्या कारणान सरपंचान कितें शब्द दुसरो वापरलो आनी हेंच्यांनी कितें दुसरो वापरलो अशें हें करून तेंची हांगा ग्रामसभान मातशें धक्काबुक्की जालें आनी लास्टाक ग्रामसभा सोंपयली जेन्ना विशय आयलो ह्या ग्रामसभेन विशय आयलो एक कचरा प्रकल्प आसा दागान आनी तो जवळ जवळ 95% पूर्ण जाल्लो आसा आनी तेका लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा ते ऑब्जेक्शन घातलेले कचऱ्याक प्रकल्पाक बेगीन पूर्ण करता अशी लोकांची मागणी आसा तेन्ना सरपंचान सांगलें पुलीस बंदोबस्त आमी तो पूर्ण करता अशें म्हणून सांगलें आनी हांगा जे जाग्यार रस्त्याय विशय येयलो रस्त्याचो येयलो बाकीचो खळी मारलेली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान खळी मारली तेजोय विशय येयलो आनी तोय भरोस घातलो वैयक्तीक काही प्रश्न आसलेले लोकांची झाडां मारपाची आसलेले आनी हे पूण सरपंच तांकां योग्य उत्तर दिना असो तेंचो आरोप आसलो पूण जेन्ना सरपंचान सांगलें की पयलींच सांगलेलें सुरवातीक की जो ग्रामसभेन विशय आसा कोणी वैयक्तीक कोणालो आहा तेका दुसऱ्यान उलोवची न्हू आनी विधानसभेचे विशय लोकसभे जिल्हा पंचायत विशय तेन्ना जो पंचायती विशय आसा तोच सांगचो अशें तरेन सांगलेलें आसा आनी जेन्ना ही ग्रामसभा सोंपली जेन्ना ग्रामसभा सोंपली तेन्ना कांय जाणांनी आमची हांगा ग्रामसभेन सुद्दां कांय उपकार ना अशें तेणी म्हणलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर आयतारा पुराय गोंयांत चल्ले वेगवेगळ्या ग्रामसभांत रोमी लिपीक देवनागरी लिपी सारको समान दर्जो दिवचो म्हणून 16 ग्रामसभेत एकमतान थाराव पास जालो दक्षिणेंतल्यान नुवें कारमोणा बेतालबाटी चिचोण्या सारजोरा जाल्यार उत्तर गोंयांतल्यान कोलवाळे रेईस मागूस बस्तोडा सुकूर नासनोळा कारमुले आनी ह्या ग्रामसभेनी रोमी कोंकणी लिपीक समान दर्जो दिवचो म्हणून थाराव पास जालो रोमी कोंकणीक देवनागरी लिपी सारको समान दर्जो दिवपा खातीर सध्या नेटान काम चालू आसा आयतारा पुराय गोंयांत जाल्ल्या ग्रामसभेनी वट्ट 16 ग्रामसभेत रोमी कोंकणी लिपीक देवनागरी लिपी सारको समान दर्जो दिवचो म्हूण थाराव पास केलो देवनागरी लिपी सारको रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्ली लोकांच्या मागणे उपरांत सगळ्या ग्रामसभेनी रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवपाचो थाराव पास केलो आज ग्रामसभा आमची वारका जायते लोक येयल्ले बरी गेली मिटींग आनी मेन मुद्दे येयल्ले म्हणटा ते रेजोल्युशन गेले म्हणटा ते आमी रोमी स्क्रिप्ट टू सपोर्ट रोमी स्क्रिप्ट आमची रोमी स्क्रिप्ट जी आसा न्हू दॅट शूड बी गिवन ग्रांटेड ऑफिशियल स्क्रिप्ट स्टेटस अलॉंग विथ देवनागरी स्क्रिप्ट
सो आमचो हो एक रेजोल्युशन मेन रेजोल्युशन आमी गेला सगळे लोकांनी एकठांय जावन युनॅनिमसली हे रेजोल्युशन गेला. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार स्ट्रीट डॉग मॅनन्स जे आसा गांवांत तेंय बी सॉल्व करपाची गरज आशिल्ली. सो पंचायतीन आमी एक इनिशिएटीव घेतला आनी एक ABC कमिटी दॅट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी रजिस्टर केल्या आनी ही कमिटी रजिस्टर जाली म्हणटकूच वी वील सायन अप विथ GWAT आमची जी जितली स्ट्रे डॉग्स आहा गांवांत तांकां स्टेरिलायज करपाक वॅक्सिनेट करपाक आनी हे भाशेन ते मॅनन्स जाता ते भाशेन कंट्रोलान हाडपाक. मजगती म्हापशे मयडेच्या ग्रामसभेत रोमी कोंकणीचो विशय आयलो. मात कांय कारणांक लागून ह्या ग्रामसभेत रोमी कोंकणीक दर्जो दिवपाचो थाराव पास जावंक ना. देखून येवपी मयडेच्या ग्रामसभेत हो थाराव पास जातलो अशें मयडेचो सरपंच सागर नायक हांणी सांगलें. म्हणजे आतां रोमन लिपीची कोंकणीची दिसली ती एक इश्यू आसलो आमचो, पूण तो तेजे थोडे मातशे इश्यू जालो की तेजे थोडे वर्ड आसले ते थोड्या लोकांक नाका आसले रोमन, पूण ती आमी फुडल्या ग्रामसभेन घेवपाची आहा. ती आमी पासून करून घेतले कित्याक आमकां सगळ्यांकूच आमची भाशा जाय. आमी कोंकणी उलयतात आनी ती आमची गोंयकाराची भाशा ती आमकां एक तेजी जाय रोमन लिपीन आसूच ती. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बेताळबाटी ग्रामसभेत दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्न फेस्टिवलाक खर विरोध केला. दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकात सनबर्नाच्या विरोधात बेताळबाटी ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर केलो. तशेंच वार्का ग्रामसभेतूय थळाव्यांनी सनबर्न फेस्टिवलाक खर विरोध केला. तेन्ना सावन सनबर्नाच्या आयोजकांनी अंदू वर्सा दक्षिण गोंयांत सनबर्न फेस्टिवल जातलो म्हूण जाहीर केलें तेन्ना सावन दक्षिण गोंयांत खवदळ पडल्या. सनबर्नाच्या विरोधात आतां ग्रामसभाय तापपाक लागल्यात. आयतारा बेताळबाटी पंचायतीच्या जाल्ल्या ग्रामसभेत सनबर्नाचो विशय बरोच तापलो. दक्षिणेंत सनबर्न नाकाच म्हूण थळाव्यांचे ठाम मत आशिल्ले. ताका लागून बेताळबाटी पंचायतीन ग्रामसभेत सनबर्नाच्या विरोधात एकमतान थाराव मंजूर केलो. We have discussed a lot of important issues, the main being about sunburn. We have taken resolution saying no to sunburn in Goa, and secondly is about a Roman script hateka equal status diवपाचो म्हूण. आनी दुसरे अर्जंट इश्यूज आनी रेजोल्युशन केले आमी about dengue, malaria, then about protection to senior citizens आनी drowning of any people, like even school so we have awareness programs in schools about drowning and about rabies. So these resolutions have been taken. And दुसरे main issues आहा ते म्हणजे फ्लडिंगाचे चड येयल्या. फ्लडिंग जावन आमचे सगळे वॉटर फ्लो चॅनल आहाय ते बंद जाल्ले. सो ते जेन्ना लोकांक उदक रस्त्यार येयला आनी थोडे उदक लोकांले घरांत पावला. सो लोक चडशे एफेक्ट जाला हितूंतले आनी फार्मर्सूय एफेक्ट जाले. सो हे सगळे आमी हितून घेतले. वी हॅव टेकन इनटू कन्सिडरेशन आनी हेचेर आमचे मिटिंगेन आमी डिस्कस करून ताका सोल्युशन करपाचें दॅट वी हॅव डिसायडेड अबाउट दॅट. आमी सनबर्न ऑपोज करता कित्याक आमचे यूथ जायते पेडी जाता येवता. आमी सावथाक जायत बरे आहात कंपेर्ड टू नॉर्थ. कित्याक येवता ड्रग्स उणे आहाय, बट हे सगळे ड्रग्स थीक जायना जायत म्हळ्यार बायलां सगळे आसता. ताका लागून कितली डेथ जाल्या सनबर्नाची बंदनाची. ताका लागून आमचे सनबर्न हिंगान गोंयांत कितें नाका. आमगे इंडियन गोंयचे म्युजिशियन आहाय ते काण करे. म्युजीक जायना जाल्यार आमगे कितें मांडे आहाय, फुगडी आहाय ते तेसो प्रमोट करे. नॉट दॅट म्युजीक, तेसो म्युजीक नाका आमकां. गेम म्युजीक म्हणटाय बेताळबाटी वांगडाच वार्काच्या ग्रामसभेतूय सनबर्न फेस्टिवलाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. आनी एक इम्पॉर्टंट विसरलो सनबर्न. ऑल्सो वी आर युनॅनिमसली अपोजींग सनबर्न. कित्याक सनबर्न म्हणल्यार फकत ट्रान्स म्युजीक आनी ट्रान्स म्युजीक म्हणल्यार ड्रग्स आनी ड्रग्स म्हणल्यार ट्रान्स म्युजीक. दीस इज कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर. सो वार्का विलेज पंचायत हॅज स्ट्रॉंगली अपोज साऊथ गोवा एज अ वेन्यू. Not only South Goa, even Goa for that matter, as a venue for sunburn. Bureau Report, गोमंतक TV. मये वांगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न तापलो. गोशाळेपासून प्रदूषण जाता असो दावो ग्रामस्थांनी केल्लो. प्रदूषण जाता ते जर दाखोवन दिलें तर गोशाळा बंद करता अशें गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तारी हांणी स्पश्ट केलें. गांवा भायल्यांक मये गांवांत घरां बांदपाक पंचायतीन परवानगी दिवची न्हय अशीय मागणी ग्रामस्थांनी केली. मये वांगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न परत तापलो. गोशाळेक लागून प्रदूषण जाता असो दावो ह्या वेळार ग्रामस्थांनी केल्लो. जर प्रदूषण जाता तें दाखोवन दिलें तर आपूण गोशाळा बंद करता अशें गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तारीन स्पश्ट केलें.
तशेंच जांकां सनद दिल्या तांची नांवां 1/14च्या उतार्यांत घालची अशी मागणी आदलो सरपंच सुभाष किनयेकार हांणी ग्रामसभेत केली. ते भायर हेर साबार विशयांचेरूय ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. इतलो पावस पडला एक तर बांय भरले आसून म्हणून म्हाका कोणसून बांयचो तळ दिसता इतले पाणी जे आहा ते म्हाजेर खूब आसा. म्हाका समाधान जालें कारण हांवें जे कितें हें केलां प्रिकॉशन घेवपाक सुरू केलां तेजें उत्तर मेळटा. रुपेश शेख हे पंच आहा पळय तेंचे आन्सर तेंच्यांनी म्हाका आफोन येलो ते दाखयलें सगळें. हांवें तांकां एक शब्द दिलो म्हणून म्हटलें हांव हें करता आनी फुडें जर कितें जाल्यार हांव शाळा बंद करता. आनी आजुनूय सांगता जर कोणाक जर त्रास जाता आनी शेणामुळे आनी उतरामुळे जर पाणी पडून जाता जाल्यार आजुनूय सांगता हांव शाळा बंद करता. आनी तेजेर व्हडलो विशय तुमकां करपाची गरज. माया पंचायतीचो एक रहिवासी आयज आमची ग्रामसभा आसली आनी हांवें म्हजें जे म्हाका दिसता की पंचायत आमची माया पंचायत बरे भशेन एडमिनिस्ट्रेशन चलचें म्हणून थोडी ज्यो ती चुकता थंयसर तांकां पॉयंट आवट केलें जेणे करून खूब चुकी केल्या. इनकम्प्लीट पंचायतीचें इनॉग्रेशन तेंच्यांनी केलें पयल्यान पयलीं ते तेंच्यांनी चुकीचें केलें पूण तेजेर तांकां शिकोवूंक मेळटा. दुसरो विशय म्हणजे आमच्या जे हितून एक गोशाळेचो विशय येयलो. गोशाळे बद्दल जे आमकां थंयसर फाटले ग्रामसभेक आमकां एक हें मेळलें की 14,000 सुद्दां गोरवां हांगा घेवंक मेळटा म्हणून आपल्या कॅपींग आहा पूण आमी तेजेर बाकीच्या ग्रामस्थांनी उलयलें की 14,000 ना फक्त मयाच्यो ज्यो गोरवां आसा तांकां तेंच्यांनी हँडल करचें. बाकीच्यो ज्या गांवांच्यो जी गोरवां येता तांकां थंयसर तेंच्यांनी हें करचें कित्याक जेणे करून हांगा प्रदूशण जावचें न्हू. हेल्थाचो केअर घेवचो आनी ह्या माध्यमांतसून आमचे थोडे माजी सरपंच आसले जे ग्रामस्थ आसले तेंच्यांनी रिजोल्युशन एडॉप्ट केलें की फाल्यां जर कितें जर ह्या हेका जर कितें जर वायट जर घडलें हेल्थाचेर बीन येयलें जाल्यार पंचायत मंडळ आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हे ताका दोशी आसतले आनी तेंच्यांनी ती सगळी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती तेणीन तेंच्यांनी घेवची. सीमा आरुंदेकर मय पंचायतीची सरपंच. आज आमची ग्रामसभा आसली आनी ह्या ग्रामसभेत जायते खुबशे विशय आसले लोकांचे. ते विशयांचेर आमी भरपूरशे असे हे आसले तेजेवर आणि भरपूरशे हे दिले. तेंची प्रत्येक प्रश्नाची जागो दिल्ली आसात आनी आयची ग्रामसभा खूब बरी जाली. मेन जो आसा सनद जी सनद आमकां जी बी हेचेर दिल्ली आसा तेन्ना ते सनतीचेर आमी एक रिजोल्युशन घातला की जो सनद दिल्या त्या सनदीचेर आमकां ती सनद दिल्या ते 1 and 14 आमचें नांव येवचें कित्याक जेणे करून मयान जी घरां आसा तांकां संरक्षण तशें कांय ना. 2014 कायदो जावं आनी कितें केला तसो ना. आमकां तरी दिसता की हो खंयच्या तरी इलेक्शनाच्या हेच्या पुरती कित्याक पयलींच्यान जाली 25 वर्सां ह्या हेका झगडटा आनी लास्ट झगडोन आमकां मेळ्ळो हो 2014 एबॉल्युशन एक्ट. त्या खातीर ह्या सनतीचे आहा ते A क्लासान येवंक जाय ते आमचे B क्लासान येयला तेन्ना सरकारान हो A क्लासान घेवन जावं आनी कितें करून आमकां त्या 1 and 14 नांव आमकां मेळोंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. तुवें सरकारी हॉस्पिटलाच्या प्रश्नाचेर आयतारा तुवें नागरीक समिती तशेंच पेडणे तालुका नागरीक समितीन खासा बसका घेतली. हॉस्पिटल प्रकल्प 15 ऑगस्टा पयलीं पुरायेन चालीक लावंक ना जाल्यार खर आंदोलन करपाचो निर्णय जोड बसकेंत घेतलो. सरकारान तुवें सरकारी हॉस्पिटलाचें अर्दवट उरिल्लें काम सुरू केलें ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मांद्रेचे सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हांणी मुख्यमंत्र्यांक दिल्या. लिडर जे आमचे स्वतः हे पेडणेकारांचे हे जिवनाशी हे खेळटात म्हणटा हांव ते मुख्यमंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर हो सेकंडरी पयली आमचे जे लिडर आसात पळय तांकां जर खरीच तळमळ आसा आयज संडे आसा आयज असेंब्ली आसा आयज पावोंक जाय आसलें काय नाका हे दोगूय लिडर. सो आमी एक खपोवंक घेवचे ना आनी खरेंच बरें दिसलें म्हाका आयज एक बारीकशी एक मेसेज कितें करूं शकता हे तुमकां सगळ्यांक कळोवन येयल्लें. हेच्या फुडें तुवें पेडणे तुवें ही जी समिती आसा तशेंच पेडणेची आनी सबंद पेडणे तालुक्याची सगळी जी जागृती आमचे जे आसात लोक आसात तेंच्यांनी एकवट जावपाचो प्रयत्न करपाचो आनी एकवट जावचो आनी हांकां धडो दाखोवपाचो. जाता जाल्यार शक्य जाल्यार असेंब्लीक वचचें आमी ह्या 2 दिसांत तुमी सगळे जर आसात फुडाकार घेतात जाल्यार.
पण आमकां हे तुवें हॉस्पिटल जाय. हांगा तुवें हॉस्पिटल हे सगळ्या पेडणे तालुक्यांचे एक जीव जावन आसा आणि तो जर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकी कडेन रावपाची गरज आसा. आयज आमी हे जावंक जाय म्हणून आमी फुडें सरल्यात, नाल्यार वयता थंय पळयात सगळ्याक ओपोच आसता. आनी अक्षरशः आमकां हे चिंतूंक जाय सगळ्या पेडणेकारांक की आमकां ग्रांटेड धरलेले आसात ह्या सरकारान. ह्यो विशय मातसो आमच्या तकलेन घालूंक जाय की आमकां हेंच्यांनी ग्रांटेड धरलेले आसा. आमी सांगतले आनी हे आयकतले. आतां ते दीस गेल्लेले आसा. आमकां एक निर्णय घेवपाचो आसा. वेळ पडल्यार परत पेडणे आख्खे बंद दवरपाची गरज आसा आमकां. म्हटल्यार हे हॉस्पिटल आमकां चालू दवरूंक जाय. कित्याक जाणां हांवें ही परिस्थिती पळयल्या. हांगासर ब्रेन स्ट्रोक येयल्लो म्हाज्याच वाडा वयली बायल, जाल्यार तेका कॅरियर रिक्षेन आमकां आजिलोन व्हरपाची पडला. ते सगळे अशे खुबशे अनुभव आसा. भितर प्रत्यक्षान म्हाकाय अनुभव येयल्लो आसा. हांव जेन्ना एडमीट जालो हांगासर जर जायना जाल्यार म्हाका आजिलोन व्हर म्हणटा जाल्यार डॉक्टर येवन म्हाका सांगता आमी तुका आजिलोन शिफ्ट करता. फक्त एकूच प्रॉब्लम आसा, एम्ब्युलन्स ना. प्रायवेट गाडी करून म्हाका धाडला आजिलोन. सो ह्या परिस्थितीन जर लोकांक जर सर्वसामान्य लोकांक जर आरोग्य मेळना जाल्यार काल म्हाका दिसता निती आयोगाच्या फुड्यान आमचे मुख्यमंत्री वचून उलयलो की चौफर कितें विकास केला. आयज लोकमताचेर येयला ते चौफर विकास जाले. ह्यो विकास कित्याक उरला हांगासर. संजीवनी साखर कारखान्यात पीपीपी तत्वाचेर 2 फावट अर्ज मागोवन इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणूच बिडर ना. आता संजीवनीच्या जाग्यात नवे प्रकल्पां खातीर सरकाराचो विचार चल्ला. संजीवनी साखर कारखानो गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचारांतल्यान 1973 साकारिल्लो हो गोंयचो एकमेव साखर कारखानो. मात हो साखर कारखानो 2019-20 वर्सा बंद जालो. कारखानो बंद जाले उपरांत जायते उस्कार शेतकऱ्यांची आंदोलनां जाली. सरकाराक कितलेशेच फावट निवेदनाय गेली. कारखानो बंद जाले उपरांत सरकारान थंय इथेनॉल प्रकल्पा खातीर 2 फावट अर्ज मागयले. मात ताका कोणेच प्रतिसाद दिवंक ना. इथेनॉल प्रकल्पा खातीर कोणूच फुडें सरना जाल्ल्यान सरकारान थंय नवे प्रकल्पा खातीर आतां प्रक्रिया सुरू केल्या. पिलारना धारबांदोडा हांगासर आसलेलो संजीवनी साखर कारखानो हो सगळ्यांकूच खबर आसा. 1973 सालान हो साखर कारखानो सुरू जाल्लो आनी हो एकमेव साखर कारखानो जो गोंयांत आसलो बिचेर खुबशे ऊस उत्पादक जे आसात ते अवलंबून आसले. 2019-20 सालान हो अचानक कारखानो बंद पडलो. त्याच्या उपरांत ऊस उत्पादक रस्त्यार येयले, आंदोलनां जाली, तांकां आश्वासनां दिली गेली. थंय इथेनॉल प्रोजेक्ट हाडपाचो सुद्दां प्रयत्न जालो सरकारा कडसून, पूण हाचेर फुडें कांयच जावंक ना. आतां जे सद्या पावसाळी अधिवेशन चालू आसा एसेंब्लीन, ह्या एसेंब्लीन लिडर ऑफ अपोजिशन युरी आलेमाव हांच्यांनी हाचेर प्रस्न उपरायलो की संजीवनी कारखानो जाल्यार बंद जालो, पूण त्या जाग्यार कितें करपाचें जावं फुडें कितें प्लॅन्स आसा गव्हर्मेंटाचे हाचेर त्यांनी प्रश्न उपरासलो आनी सरकाराक विचारलें की तुमचे नक्की कितें प्लॅन आसा ते इन डिटेल सांगात. तेजेर जाप दितना आमचे शेतकी मंत्री जे आसा रवी नायक हांच्यांनी सांगलें की साखर कारखानो बंद पडलो ते खरी गजाल, पूण ह्या साखर कारखान्याचे जवळपास 3,565 भागीदार असले, भितूंतले 132 सोसायट्यो आणि 3,433 शेतकार जावन आसा. जेन्ना ही साखर कारखानो बंद पडलो त्या सुमार 91 कामगार जे आसले ते परमनंट आसले. 78 कामगार हे कॉन्ट्रॅक्ट बेज आसले आनी एक जो आसलो कामगार तो डेली वेज आसलो. हे सगळे कामगार जे आसले ते बेकार आसात. पूण ह्या सगळ्यांची खंय तरी जाणविकाय घेवन आतां नवीन एक प्रकल्प हाडपाचो सरकारान थारायला. त्याची माहिती जी आसा ती सभाघरांत शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्यांनी दिली आनी ती जावन आसा की आतां थंय ट्रक टर्मिनस तशेंच कॉम्प्रेस बायोगॅस आणि सोलार पावर प्लांट उबारपाचो प्रयत्नान हे सरकार आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.